samura e Jesus te amana rawatano furesora bisbitu monitor guru yanik sewo pitu sota Yukatiu yang layak guru bisa bete haji saya rambut bat kaji dulu. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. निकोलस आनी पियेदाद बार्बोजा हांच्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ती मिसाची भेट भेटयतात. तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव वान्या डिसोजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. दिनवासणेच्या मनान ही मिसाची भेट भेटयता. आमी सगळीं देवाक दिन वाचुया तांचे बरोबर आनी तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबा पासत पाप साहेब फ्रांसीस हाचे पासतूय आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, संवसारान एक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा, एक पदवी दिल्ली आसा आनी ही पदवी देवान दिल्या आनी ती पदवी मनशांक दिल्या. बागेवन पेद्रूक ही पदवी घेवंक वो ही झुट्टी घेवंक जेजून वेचून काडलेलो. आयज ह्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी पेद्रूचे सुद्रेची म्हणजे कोदेल जी आसा, जी ऑथॉरिटी जी आसा ताची परब आयज आमी मनयता. देवाक दिन वाचुया, कित्याक आमचे मदें आपणाचें आसणें ह्या पवित्र सभेच्या वडिलां वरवीं ताणें दवरलां. पूण जायते फावटी ताची शिकवण आयकून घेवंक समजून घेवंक आमी चुकल्या. जायते फावटी आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आमी ताका अपमान केला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक घालून वखदां आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सूर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका गीत वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर पदवीदार देवा, तुजो धर्मदूत बागेवन पेद्रूक जेजूक तुजो पूत म्हूण धोड उचारणेन ओळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुनियाद केलोय.
घुसपा गुंदळान आनी कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ धडधडूंक दिवं नाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत हांव आमच्या मदल्या कोणाकूच वेगळो सरूंक निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीचे न्हू, आतां तुमचे मोदें आसलोले वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केल्ल्या ह्या हिंडाचो गवळी जायात, ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपले कुशेन देवाक जाय ते प्रमाणे मेले जोडयेचे आशेन न्हय पूण काळजाचे हुरबेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तीन अधिकार चलूं नाकात पूण तुमच्या हिंडाच्या नमुने जायात आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. जबाब. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पोलेतात, तोटाक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वांटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमनोबीत तेल वारोयतलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा. म्हजो कांसो बरोन वता. जबाब. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओर्चीत गोरान देवाच्या म्हजें ठिकाण सोदांकाल. जबाब. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर म्हजी पवित्र सोबा हांव बांदतलो आनी एमकोडाच्या दारवोंटे तिचेर जोयत वोडचे नात.
सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतान येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदरता? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमकोंडाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. एमकोंडाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. बाबा भयणीनो, पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन कातोलीक पवित्र सभेच्या ह्या वडिलाचेर आमी नदर घालता. ह्या कोरेजमाच्या काळान ही एक परब मनयता, कित्याक खेरीत पदवी देवान मनशाक दिली. ताका आमी म्हणटा आमचो पाप साहेब. पयलो पाप साहेब भाग्योन पेद्रू, हे आमी सगळीं जाणा. जाल्यार ताची वेंचणूक वो ताची निवडणूक कशे भाशेन जाली हें आमकां भाग्योन मातयो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान सांगता. ताचेर आमी एक नदर घालीत जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता, तो एक खारवी. तो थियोलॉजी शिकलेलो ना, तो पवित्र पुस्तक शिकलेलो ना, वो पवित्र पुस्तक वाचपी अशें म्हूण आमी नकळो. आनी तरी आसतना देवाचें उतर ताचे वरवीं मुखार वचूंक जेजून ताका वेंचून काडलो. ही वेंचणूक आमच्यो वेंचणुको जाता ते भाशेन न्हय, म्हणजे मनीस वेंचून काडना आमकां पाप साहेब कोण जाय तो. ही निवडणूक खूद देवाची. आनी ह्या पासत जेजून ताका म्हणलें, तूं सुभागी, कित्याक ही निवडणूक देवाच्या मनांतली. तर देवान तुका वेंचून काडला. तूं शिकलेलो म्हूण न्हय, वो तूं उलोवंक जाणा म्हूण न्हय, वो आनीक दुसऱ्या कसल्याच कारणाक लागून न्हय, पूण हो भावार्थ, अखंड भावार्थ गरजेचो. आनी देवाची निवडणूक हे भाशेन की हो भावार्थ, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, हें भावार्थाचें एक व्हड सोत तें उचारूंक पेद्रूक देवान वेंचून काडलो. जशें जेजून म्हणलां, हें रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. आनी जें कितें बापान ताका उक्तें केलां तें पेद्रून उचारलां. भाव भयणीनो, तेन्ना जेजून ताका वेंचून काडलो, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी सभा बांदतलो. आनी कातोलीक पवित्र सभा आयज जरी तर आमी पळयत जाल्यार एमकोंडाच्या दारवट्यांनी जायतें झूज हे पवित्र सभेचेर मांडलां. सुरवेक थावन इतले जोमे आसूंक ना, आयज जोमे कितलेच जाल्ले आसात. जायते जाण भितर आसतले मनीस भायर सरलेले आसात. आनी भायर सरता आसतना म्हणूं येता एक्सपोज करपाक, चर्च एक्सपोज करपाक जायते जाणांनी प्रयत्न केला, जे कोण भितर आसतले ते मनीस. पूण आज पासून पवित्र सभेचेर वो पवित्र सभा खाला उडोवंक कोणाच्यान जायना. कोणाची पदवी गाय
आमची न्हंयच मनशांची न्हंय, वो आमचे वडील जे आसात तांचेय न्हंय. आमी सगळीं वसोक, आमचे वडीलूय वसोक, आमीय वसोक. जाल्यार हे वसोकतायेन जरी तूं आयज पवित्र सभा ह्या सगळ्या वायटांचेर झूज मांडून उबी आसा जाल्यार देवाचो हात आसा म्हणूं येता. आमच्याच देसान पळयात कसले कसले तरेन जायते तरेचे असले वायट वो आडकोडी उपरासलेल्यो आसात. आमच्या गोंयांत असलें कांयच जावचें ना असलें आमी म्हणलेलें आयकलां. जे आमचे विचून काडलेले प्रतिनिधी आसात, वेगवेगळ्यो वस्तू जेन्ना आमच्या भारतांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर घडटाल्यो, बो करून आमचे कॅथलीक MLAs आसात ते आमकां रोखडे सांगताले ना गोंयांत असलें कसलेंच जावचें ना, हेर दुसरे कडेन जायत. आयज गोंयची परिस्थिती त्याच जाग्यार पावल्ली आसा. एमकोंडाचे दारवटे सगळे पॉलिटिशियन्स उलयतात पवित्र सभेचेर आड, कातोलिक पवित्र सभेचेर आड, अगेन्स्ट द चर्च. पळय कोण उलयता. आमचे सो कॉल्ड कॅथलीक MLAs आसात ते पयले तोंड उगडटात आनी तेच उगडटात. जे कोण दुसऱ्या धर्माचे MLAs आसात ते अपमान करचे ना, ते रेस्पेद दितात, ते ओगे रावतात. पूण आमचे जे कॅथलीक MLAs आसात ते आपली तोंडां उगडून आमच्या पवित्र सभेचेर आड उलयतात. असले पासून म्हणलेलें आमी आयकलां. एनी एजिटेशन लेड बाय चर्च हॅज नॉट सक्सेडेड. हो पवित्र सभेचेर आनिकूय जायते ह्याच MLAंनी उलयलेलें आमी आयकलां. म्हणटच आमी जे विचून काडलेले, लोकांन विचून काडलेले, आमची तकली उजार करून, आमच्या रोगता मासाची पदवी उजार करून ते आयज हे भाशेन उलयता. म्हणटच जें कितें मनीस विचून काडटा तें पडटलें सकयल, पूण देवान जें विचून काडलां तें कोणाच्यान खाला उडोवंक जावचें ना. आनी जे कोण देवान विचून काडलां तें खाला उडोवंक प्रयत्न करतात ते चड तें तगचें ना. ही पदवी तर आयज जेन्ना पेद्रूचे सोदरेची व पेद्रूचे कोदेलीची, कोदेल म्हणल्यार ही बसपाची कोदेल न्हू, पूण ही ऑथॉरिटी जी आसा ताची आमी परब मनयता तेन्ना आमच्या पाप साहेबा पासत आमी मागुया. आयज हीच निवडणूक जी देवान पेद्रूची केल्ली ती आमचो पाप साहेब फ्रांसीस चलयता. आनी आयचो संवसार, ह्या संवसारांत जायतें उक्तेपण आसा. आमचे पवित्र सभेंतूय हे भाशेन दारां उगडलेलीं आसात. लेट द क्लीन एअर फ्लो इन अशें म्हणून वातिकान दुसरे विश्व सभा करता आसतना म्हणलेलें. आनी आयज वारो हे पवित्र सभेन जायते तरेचो भितर सरला. बरो तसोच वायटाचोय वारो भितर सरलेलो आसा. आनी असल्या परिस्थितीन ही पवित्र सभा जाचे आमी पाटलावदार वो आमीच ती पवित्र सभा ही सदांच उबी उरूंक आमी देवाच्या उतराचेर घट आदारून आसूंक गरज. आनी हेच देवाच्या उतराची शिकवण जेन्ना पाप साहेब आमकां दिता तेन्ना ताच्या उतरान कसलीच चूक आसूंक जायना. हें एक आमचें सत. इनफॅलिबिलिटी ऑफ द पोप. म्हणजे पाप साहेबाच्यान पाप साहेब कसो कितेंच वायट वा कितें चुकीचें उलोवंक जायना. तो जें कितें उलयता, जी शिकवण पवित्र सभेची शिकवण म्हूण पाप साहेब दिता ती सदांच सारकी. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो ही कृपा आमकां मागुया. हे भाशेन आमी उबी रावतले जाल्यार जी उचारणी पेद्रून केल्या ती आमी करूंक गरज. तुमी हांव कोण सो म्हणटात, तुका जेजू कोण. जण एकल्याचो आमचो पर्सनल एनकावंटर, आमचो खासगी अणभव जेजूचो आमकां भोव गरजेचो. ही पवित्र सभा सदांच उबी उरूंक. तर आमचो भावार्थ घोट करुया, आमचे अणभव जेजू सवें घोट करुया, ताका भेटुया आनी ताचें उतर घेवन आमी पवित्र सभेचे अखंड झुजारी आनी आमी खरीं पाटलावदारां जावुया. Somor buia, mi kondo toyar kota.
ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोवया सारो गोतो कोंदिता पियोक आमी आयती सावया सगळीचे मन तयार जातलें मुक्तान मारूंक लागीं सोदया सारो गोत पिवूंक जातलें आमच्या आत्म्याक धादोस करुया म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलोली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कोनवाळायेन मानून घे. भाग्योन पेद्रो तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या सासणाच्या दायजाक आमी पावुशें कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हीण तूं कदींच सांडिनाय पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी ताका सोय. उंचोगी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या.
सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. संवसारान पवित्र सभा फुडें व्हरूंक आपली पदवी जेजून बागयोन पेद्रू लागीन दिली. आयज आमचो पाप साहेब ही पदवी चलयता आनी पाप साहेबाक आदार करूंक वेगवेगळ्या धर्म प्रांतांनी बिस्ब साहेब आसात आनी हीच पदवी सगल्यांक पावती करूंक दर एके फिरगोजेन पादविगार आसात. जाल्यार खेरीत भाशेन आमी आमच्या धर्मीक वडिलां पासत ह्या वेळार मागुया सगळे तरेचे एमकोंडाचे पदव्यो ज्यो आयज आमचे पवित्र सभेचेर वावुरतात, जावं भितरल्यो जावं भायल्यो, त्यो सगल्यो देवाच्या हातान घे म्हूण आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. आनी आमची आख्खी पवित्र सभा देवाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Permissor maka cerita Kan maka boleh nasara Permissor maka cerita Kan maka boleh nasara Panswi satu cisorona Tui maka Tui mocha wat melci purtai Maraku tu jana matso Nismarga maka tsulutai Nismarga maka tsulutai Burmispur maka tsulutai Kats maka पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजून म्हळें, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आपल्या भावा भयणीक भावार्थान थीर करूंक तुज्या पुतान बागेवन पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब समारंभून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान थीर रावंक आनी एकामेका लागीं माये मोगान जिवंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. Goya utracia, uswara